सांसोम्या मंदिरान जमल्या गितार गाव मधुर तुका हरसिता आमचे तुवे उठल्या सदेण्यापासून वर्गा भेटयता दिनवाशी कळचा तू आमचो सावो रक्ताय आमकां सदा मोगा सुखा दुखान देव आमकां साताय आमचो बळवंत सांबाळटा सांसोम्या मंदिरान जमल्या गितां गाव मधुर तुका हरसिता आमचे तुवे उठल्या सदेण्यापासून अर्गा भेटयता दिनवाशी कळसा. मुगशनो आईच्या या मिसाक ते सवा हे बरी आसात. हरगमीस भेटून दिता आयरीन फेर्नांडीस. हरगमीस भेटून दिता फेर्नांडीस कुटुंब मेलबर्न. देवादीन सिस्टर झीटा इचत मॅगमीस दिता पॅट्रिक अल्मेडा आनी कुटुंब. देवादीन विनिफ्रेड पायस इचत मॅगमीस दिता आयरन डायस तिच्या 100 वर्सांच्या जल्माच्या उडासत बसत. हे सर्व ते सवं बसत मिसाचें बलिदान देवाक आमी भेटून दिता. आज आसऱ्याच्या निवास्यांक संजेची काफी फळार दिला. फेर्नांडीस कुटुंब मेलबर्न हांचो आमी उपकार बावडता आनी देवाचे विस्तार आशिर्वाद तांचेर मागता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्मेचे नांवी आमेन. आमच्या सुमे जेसू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. क्रिस्त देय मोगाळ भवन आनी भयणीनो, तुज्या दुस्मनांचो मोग करा. हर एकल्यांक मोगाचो देवाच्या मोगाचो स्पर्श दिया म्हूण दोंगरा वयल्या प्रसंगांत शिकोवन दिल्लो जेजू आज परत वांजेलांत आमच्यो भक्तीक करण्यो त्यो कश्यो आसा जाय खंयच्या मनोभावान करी जाय म्हण वांजेलांत जेजू शिकयता. जेजूच्या स्पिरितान त्यो भक्तीक करण्यो करून क्रिस्तांव जिबीत कृपे बरीत करच्याक जाय जाल्ली मसत ह्या मिसा बलिदाना वेळी मागून घेवया. आतां हें बलिदान नितळ मनान देवाक आमी समर्पण करच्याक सांज उजेक मान दिवन हें बलिदान आमी सारक्या रितीन भेटोवच्याक पातकांची दूख धरया आनी देवा लागचें बोगसाणें मागया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां मोवा भयणीनो मसुगण्या उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून भगवंत सदां संकार मरिये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सौम्या काकूळट सौम्या काकूळट क्रिस्ता काकूळट क्रिस्ता काकूळट सौम्या काकूळट सौम्या
प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुझे विचित्र पूर्व जतनायेन भगेवन जुजेक तुझ्या पुताचे बोव भगेवन आवय सोपती जावंक तुवें विंचून काडलोय. ही आमच्या सर्गींच्या राखणेचे विनवणेन आनी मजतीन आमची कुटुंबां मोगान आनी शांतीन जियेव आनी कुटुंबाचे वडील आपणाचे अधीन असलेल्यांक जतनायेन आनी मैपसान सांबाळूं. आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. रायांच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले वचप. सरस्परान एलियाक एके सूर्य वाऱ्या सुळयेंत सर्गार वर्सो आसलो. एलिशा सवें गिलगिला तावन भायर सरलो. एलिशान म्हळें, दया करून हांगा राव, कित्याक सरस्परान म्हाका जॉर्दानाक धाडलां. एलिशान जाप दिली, देवाच्या आनी तुज्या नांवाचो सपूत हांव तुका सणसोना. आनी ते दोगी सांगाता गेले. 50 प्रवादी तांच्या फाटल्यान गेले आनी ते दोग जॉर्दानाचे तडीर रावले. तेन्ना ते इल्ले पयस रावले. एलियान आपलो दोगलो काडलो आनी तो दोडून उदकाक मारलो. उदक 2 वांटे जाले आनी ते दोगी सुके धरणी वयल्यान उतरून पलतडी पावले. ते पलतडी पावतच एलियान एलिशाक म्हळें, म्हाका तुजे सुरशिलो काडून पयस वरचे आदीं हांवें तुका कितें करूंक जाय तें सांग. एलिशान जाप दिली, तुज्या आत्म्याचो दोडो वांटो म्हाका मेळूं. एलियान ताका म्हळें, तुवें मागलां तें दिवंक सोंपें, पूण म्हाका तुजे सुरशिलो कसो काडून व्हरतले तें तूं पळयशी जाल्यार तुवें मागलां तें तुका मेळटलें, नातर तें तुका मेळचें ना. ते उलयत वेतना एक उज्याचो रथ आनी उज्याचे घोडे दिश्टी पडले आनी तांचे मोदें रावले. एलिया वाऱ्या सुळये मदें सर्गार सोडलो. एलिशान हें देखलें आनी ताणें व्हडल्यान बोब मारली, म्हज्या बापा, इस्रायेलाच्या रथानो आनी रथ सवारानो. तो ताचे नदरे मुकलो भायर पडलो. तेन्ना एलिशान आपले वस्त्रां घेवन पिंजलीं आनी ताचे 2 वांटे केले. उपरांत ताणें सकलो पडलेलो एलियाचो दोगलो विंचलो आनी तो फाटीं वचून जॉर्दानाचे तडीर रावलो. ताणें सकलो पडलेलो एलियाचो दोगलो घेवन तो उदकाक मारलो आनी म्हळें, सरस्परा, एलियाचो देव खंय आसा? ताणें उदकाक मारतच ते 2 वांटे जाले आनी तो उतरून आलतडी आयलो. देवाचें उतर हें. देवाची उडकार. श्लोक. सर्वेस्पराचे विश्वास दवरतल्यानो धैर्य घेया. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यानो धैर्य घेया. सर्वेस्परा, तुजी भयभक्त आदरतल्यांक तुवें दाखयलेले उदार मोन, तुजो आसरो सतेल्यांक सकटा उजेड, तुवें केल्ले उपकार हा कितले वर्ते. श्लोक. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यानो धैर्य घेया. मतलबाच्या पासांतली तांकां निवारच्यांक तुज्या सदरेस्थानांतच तांकां तूं लिपोवन दवरताय. हलके जिबेंतले राखच्याक तुज्या तांबांतच तांकां आसरो दिताय. श्लोक. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यानो धैर्य घेया. तुमी सहभक्तांनो सर्वेस्पराचो मोग करा. आपल्या विश्वासी भक्तांक सर्वेस्पर राखता, पूण गर्व्यांक कितें फावो ते कठीणाये फारीक करता. श्लोक. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यानो धैर्य घेया. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया.
तो मुझे उतर फलता म्हणटा सुमी तोळ म्हजो बाब तसो मोग करता आनी आमी दोगी ताचेशी येता Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. मातेव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सौम्या. त्यावेळी जेजू आपल्याशी सांग म्हणालो तुमच्यो भक्तीच्यो करण्यो मनशा मुखार तांणी त्यो पळोवचे खातीर तुमी आदारीन अशें सत्राई घेया नाजाल्यार तुमच्या सर्गींच्या बापा लागचो कसलोसो प्रतिफळ तुमकां लाभाचो ना. देखून तूं दान धर्म करतना तुज्या मुखल्यान कोंब वजयनाका. कपटी सिनागोगांनी आनी रस्त्यांनी हेरान धांवन शाबासकी जोडचे खातीर अशें करतात. खरेंच हांव तुमकां सांगता तांकां आपलो प्रतिफळ येदोळूच मेळोन जाला. पूण तूं दान धर्म करतना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळना जावं. अशें तुजें दान धर्म गुटान जावं आनी गुटान केल्लें पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. तुमी मागतना कपट्यां सारकीं जायनाकात. आपणाक मनशांनी पळोवचे खातीर सिनागोगांनी आनी रस्त्यांच्या कोनशांनी उबे रावून मागोवंक तांकां चड खुशी. खरेंच हांव तुमकां सांगता तांकां तांचो प्रतिफळ येदोळूच मेळोन जाला. पूण तूं मागतना तुज्या गुपीत कुडा भितर रीग दार दांप आनी तें गुपीत आसा त्या तुज्या बापा लागीं माग. आनी तुवें गुटान केल्लें पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. तुमी उपास करतानाय कपट्यां बरी तुमची मुखां भावयनाकात. ते आपूण उपास करतात म्हूण लोकांक दाखोवन आपलें सारकेंच भंगयतात. खरेंच हांव तुमकां सांगता तांचो प्रतिफळ तांकां येदोळूच मेळोन जाला. पूण तूं उपास करतना तुज्या माथ्याक तेल माग आनी तुजे मुखामळ धू. अशें तूं उपास करताय म्हण गुप्ती आसलेल्या तुज्या बापाक शिवाय हेरांक तें कळना जावं. तुवें गुटान केल्लें पळयता तो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. सुमयाचें शुभ वर्तमान. वाकणे तुका क्रिस्ता. क्रिस्त देय मोगाळ भवनो आनी भयणीनो, हाचे सुवार्तेंत जेजू आमच्या आत्मीक जिविताच्या 3 प्रमुख खांब्या विशीं उलयता. 3 भक्तेच्यो करण्यो दान धर्म, मागणें आनी उपास. हे तिनी न्ही केवल धार्मीक करण्यो वा अभ्यास, बगार आमकां देवा लागीं आसो संबंध व्यक्त करतात. देवा कडेन आनी म्हजे कडेन कितल्यो गुणायेचो संबंध आसा त्यो ह्यो भक्तीच्यो करण्यो आमकां खूब कळयतात आनी कशें देवाक भोव लागीं सरयेत म्हणून आमकां शिकयतात. ह्याच वेळा जेजू एक जागवणेची शिकोवणी दिता आनी ती जागवणेची शिकोवण ह्यो भक्तीच्यो करण्यो हेरांनी पळयचे म्हणल्या खातीर करिनाये. बगार खंयच्या मनोभावान खंयच्या स्पिरितान करताय तें गरजेचें. तिनी पावटी जेजू अक्रेक म्हणटा तुवें गुटान केल्लें पळयल्लें तो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. परत आनी परत 3 पावटी हेंच जेजू उल्लेख करता. आनी त्या मुखांत कितें जेजू आमकां शिकयता, जेजू आमी कितें भायल्यान करता आचरण करता तें पळयना. बगार आमचें काळीज पळयता. खंयच्या स्पिरितान हांव ह्यो भक्तीच्यो करण्यो करता गे म्हणून. पयल्यान दान धर्म एक आमच्या काळजाची मोगाची काणीक जायजी म्हणून जेजू आशेता. खरें दान धर्म हेरांचे होगळीक एक हेरांनी होगळीक दिसे म्हण करचें न्ही.
बगार देवाचो खरो मोग गरजेवंता संगी वांटून घेवचे हो जावंक जाय स्पिरीत म्हणजे जो शिकयता. एक ल्हानशी मोगाची काणीक ती कलतेपणान आनी क्रिस्त स्पिरितान भरलेली ती हेर व्हडल्या डोनेशनाच्या की मोलादीक जाता. मदर तेरेसा म्हणटा तूं कितलें दिताय तें गरजेचें न्ही, बगार तुवें दिवच्यान कितलो मोग आटापून आसा तें भोव गरजेचें म्हणटा. त्या देखून दान धर्म बरी काणीक मोगाच्या स्पिरितान दिवंक जाय जेजू आशेता. दुसऱ्यान मागणें मागणें देवाक आनी म्हाका आसचो लक्षिलो संबंद गुप्तीपणान देवा कडेन संबंदान आटापून आसा. हांवें करचें मागणें हेरांनी पळय जाय, हेरांक इम्प्रेस करी जाय तशें न्ही. जेजू म्हणटा तुज्या कुडा भितर वच आनी गुप्ती तूं देवा लागीं उलय. म्हणटना जेजू अशें पब्लीक मागणें नाकारिना, तें सूख म्हणून सांगना. बगार जेजूय अशें पब्लीक रितीन लोकां काणयेन मागणें करतलो, पूण आमचें खरें मागणें खऱ्या स्पिरिताचें देवा संगी संबंद आसा करचें आनी त्या मुखांत देवीक संबंद गूंड करचो. जो कोण थोडो वेळ प्रामाणीक स्पिरितान जेजू लागीं मागता तो आत्मीक रितीन घटाय जोडता आनी ताचें तें दैवीक स्पिरीत वाडता. ते देखून ह्या स्पिरितान मागणें करूंक देवा लागीं कृपा मागची. तिसऱ्यान उपास. उपास एक जॉयफूल सॅक्रिफायस म्हणटात. संतोशान हांवें करचे तो त्याग. जेजू म्हणटा तूं उपास करतना तुजे मुखामोळ दाखयनाका ह्या स्पिरितान करताय म्हणून. बगार ते तुवें करचो उपादेश तुका पवित्रपणाच्या भाग्यवंतपणाच्या वाटेक व्हरून वचूंक जाय. आनी असल्या संतोश भरीत काळजान केल्ले आमकां उपास कितें करता? उपास आमकां स्वानियंत्रण शिकयता, सेल्फ कंट्रोल. उपास आमकां आमचे स्वार्थी मनोभावांतून भायर येवंक शिकयता आनी आमकां देवा ती आत्मीक अत्रेक आमकां शिकयता. ते देखून आज आमी कसलो उपास करयेत? रागात जावन उपास करयेत, तो बरो उपादेश. खोट्या चिंतपात जावन खोट्या करण्यात जावन आमी उपास करयेत. पाड खबऱ्यो करचे जावन उपास करयेत. हार्श वर्ड्स, कठीण उतरां उपयोग करतना थंयसर रावन ते उपयोग करनासतना आमी उपास करयेत. ना सोंसणीकायेन थंयसर उपास करयेत. ह्या रितीचो उपास करो स्पिरितान करचो जेजूक मानवता. आयचे दिसा वांजेल आमकां 3 संगत्यो नियाळ करूंक आपोवण दिता. हांव देवाक मानवचे सारकें करता की ह्या हेरांच्या होगळीकेक फौजोवचे खातीर करता. दुसऱ्यान म्हजे मागणें खऱ्या संबंदाच्या स्पिरितान देवा लागीं आसा की या म्हज्या स्वार्था खातीर. तिसऱ्यान हांव जे कितें दिता जाल्यार त्या क्रिस्त स्पिरितान, सॅक्रिफिसाच्या स्पिरितान, मोगाच्या स्पिरितान दिता की नियाळ करून देव आमचें काळीज पळयता. केन्ना आमी कितेंच अपेक्षे नासतना हेरांच्या गरजांक पावता, देवीक मोगान बरोवन मागणें करता, खऱ्या काळजान उपास करता. देव हें पळयता आनी आमकां प्रतिफळ दिता. देव आमकां भरपूर तसो आशिर्वाद दिवं दी म्हण ह्या मिसा बलिदाना वेळी मागया. आमेन. C52.
स्वीकार कर बापा आमकां सास भेटयता स्वीकार कर बापा जीवन हे पावन कर दयाळ मोगाळ बापा स्वीकार कर गाणी मोगाची ओत आमचे कृपेशिवर दैविक देणे सर्गींचे म्हजे भाव भयणीनो सांज उजे बापाक मान करून आमी पेटोवची बलिदान सरपदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आनी आखे पवित्रतेच्या दावांक सर्वेस्पोर मानून घेऊ सर्गींच्या बापा ह्या संवसारांत तुज्या पुताची जतन घेवच्याक भगेवन जुजेक तुवें बापायच्या जाग्यार दवरलोय तसो उडास काडून ही वाखाणीची बली आमी तुका समर्पितांव आनी आमच्या वावरांत ताची मजत आमकां मेळो म्हूण मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं तुमचे सोबे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया वर्षामी करून फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदरांनी ससनच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तें आमी तुका दिन वसूंक फावो हो काही दोनी ती सो आनी आमच्या फायद्यासो भगेवन जुजेक मान दिवन आमी तुजी स्तुती करता तुका वाखणता तुजी कीर्ती परगडता ह्या नितीवन मनशाक औंकवार देवा माये सोपोती तुवें केलोय आनी ह्या विश्वासी आनी शाण्या साकराक तुज्या कुटुंबाचो वडील नेमलोय पवित्रत्मे वरवीं मनीस जाल्यार तुजे एकल्या स्पुता आमच्या सुमये जेजू क्रिस्ताक बापाय परी सांबाळच्याक तुवें ताका विंचलोय जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी थोर महिमा वाखणतात तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती करता दरबाराचो सर्वेस्वतो सर्वांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा सर्गीं तुका सर्गीं तुका सर्गीं तुका जय 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 सर्गीं तुका सर्वेस्पोराचे नावे येता ताका सर्गीं तुका जय 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 सर्गीं तुका बापा करुस्तम पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सुसंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी कायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची
तेच परी जेवण जाता आसतना आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुम्ही समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत, पथकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारुफतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. बवडत सोगुट परगटुया. जेजू तुझे मरण आम्ही समारंभता, तुझे बोना जीवन पण आम्ही परगटा, तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही बापा जेजूच्या मरणाचो आनी ताच्या पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन बसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रथमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियो आमच्या भगेवन बापा, पीट पौल सल्लाना आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर, तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळपणें फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकवार मरिये देवाचे माये संगती, भगेवन जुजेत सपोती, भगेवंत आंतोन, भगेवंत धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर सस्याच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्रत्मेच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापाक सर्व वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन एका मनान सांगाता म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस, आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आनवरांतले आमकां निवार. दय करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशा नदरेक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्विघ्नां आकांतांतली वाटय. कित्याक रसवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमये जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बवडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे ते आसूं. सुमयाची शांती एकामेकासून दुस्सान वांटून घेयात. क्रिस्ताची शांती. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूळट कर. देवाचे शेळिये
देवाची शेळी संसाराचे पाप काढता ती आणि हे शेळयेच्या मोगाच्या जेवणाक आपोणे मेळिल्ली आमी सुभागी. सम्या तुवें म्हजे कडेन येवचें म्हाका आफवना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. D40. Semcha kaळीचे अद्रेकता मोगाचो म्या जेजुराया हे तू मोज्या काळजागण्या दादोच तू करिन्या तुझ्या स्वागत स्वागत जेजू सौम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिष्टा प्रीत मोगाच्या राव तू काळजान मोज्या स्वागत स्वागत जेजू सौम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिष्टा प्रीत मोगाच्या राव तू काळजान मोज्या उंड्या रूपात तुका स्माका दिता मुझे अग्नी कर तू जाता कुर्पेची विधुला बैता मोजीचे नंदन करता स्वागत स्वागत जेजू सौम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिष्टा प्रीत मोगाच्या राव तू काळजान मोज्या सौम्या हांवें संवशाक तुजे परी अग्नी घटाय म्हाका तू दी सर्जाक मोगा बरी जिणी लाभय म्हाका कुर्पे दिनी स्वागत स्वागत जेजू सौम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिष्टा प्रीत मोगाच्या राव तू काळजान मोज्या स्वागत स्वागत जेजू सौम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिष्टा प्रीत मोगाच्या
रावतू कळसात मोच्या. प्रार्थुया. बापा सर्ग संसाराच्या दनिया तुझो पूत संसारात आयलो तेन्ना भगेवन जुजेन आपले प्रामाणीक आनी खलते सेवेन तुझ्या सोडवणेच्या कामां तुझे येवजणेक पाळो दिलो. ताचे देखीन आनी मसदीन आनी ह्या जिवीत दितेल्या संस्काराच्या बळान आमचे जिवीत सदांच प्रामाणीक आनी पवित्र जावन सोडवणेच्या कामांत उर्बेन आमी वांटो घेवं म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. वचून या जेजू क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. संदेश घेवो सौम्या मी वेता तुझे गुरबे बोळा राज तुझे परगटा मासारतान तुझा पोषण आमचे केला कृपे बेसावानी आमका तुवे बरला. मोगा संदेश घेवो सौम्या मी वेता तुझे कृपे बोळा रासूचे परगटा. सकाळची विटवणी येशूच्या देवी काळचा आयच्या दिसाची समुची मागणी कमानी कष्ट आमच्या पथकांच्या फारीकपणापासून आणि अल्तरीच्या बोपुवीत सक्रामेंता तुवें तुका स्करण आसतना भेटोवच्या समेस्त इराद्यापासून भगवंत आमकार मरियेच्या कथावीन काळजा मरिफात हांव तुका भेटयता. प्रत्येक जावन मागणेच्या अपोस्तलांच्या इराद्यापासून आणि पाप सैबान ह्या म्हयन्यात दाखोवन दिल्या इराद्यापासून हे सर हांव तुका भेटयता. सर तुजे पासून ए जेजूच्या भोव पवित्र काळजा ए जेजूच्या देव काळजा तुझे राज येव आयच्या दिसाच्या म्हज्या मागण्याक आनी बऱ्या करण्याक मेळची. सर खुशा माफी जडोवन हांव खुशी व्हरता. सुम्या जेजू तुझ्या भोव देवी काळजाच्या ससायेन राख आमच्या भोव भगवंत पाप सैबाक जात ताका उजवाड गढाय आनी बुजावण. म्हजे देवा म्हजे सैबा हांव तुज्या पांयान पडटा. हांव तुका अर्गां दिता अंतस्करणी नमस्कार करता ओर तुजो उपकार मानता. कित्याक तुवें म्हाका आरसलोय म्हूण निस्क्रिस्तांव केलोय म्हूण आज पर्यंत सांबाळलोय म्हूण जशी बरी रात दिली तसो बरो दीस दिसयबा. म्हजो आत्मो म्हजी गोड तुज्या हातान दिता. म्हजी चिंता म्हजी सब म्हज्या आयच्या दिसाचे कश्ट आनी करण्यो तुका समर्पिता. तुज्या वडा मनाक म्हज्या पथकाच्या फारीकपणाक म्हज्या जेजू तुज्या कुर्साच्या कश्टाच्या आनी मरणाच्या पुण्या बसून बक्षी म्हजी सुमेस्त पथका म्हज्या पथकाची काकळ कर. देवा पवित्र आत्म्या दिसयबा तुजी कृपा आयच्या दिसा पथकांत हांवें फुडाराक समच्या तुजे उपादेश सांबाळूंक म्हजे कायदे पाळूंक म्हज्या पथकाची काकळ कर. म्हाका पथक्याक बक्षी. भवर्ताचे विधान सर्वेस्परा देवा तू एकच देव आनी एका देवात एक सण बाप पूत आनी पवित्र आत्मो म्हूण हांव ते सत मानता. तुजो दैवीक पूत मनीस जालो आनी आमच्या पथका खातीर मेलो
आनी जिव्यांचे निमिल्ल्यांची मनसुबे करूंक येतालो म्हूण हांव सत मानता. ही सता आनी कॅथोलिक पयस सभा शिकयता ती सत हांव सत मानता आनी विसारता. कित्याक तुवें म्हाका कित्याक तूं ससनीक सत आनी जनवाय आनी तुवें ते उगडापे केलाय. तूं फटायनाय वा फटवण पडनाय. ह्या वर्तान जेवंक आनी मरोंक हांव कुशी व्हरता. आमेन. बुरवशाचें विधान. सर्वेस्परा देवा, तुजे कृपेन सर्वच्या पथकांचे बगसाले आनी शुन्य उपरांत ससनीक सुख जोडटलो म्हूण हांव बरवसला. कित्याक तूं सर पदवेदार, विश्वासी, दयाळ आनी काकुळदार आनी तुवें ते बसायलाय. ह्या बरवशान जेवंक आनी मरोंक हांव कुशी व्हरता. आमेन. मोगाचें विधान. सर्वेस्परा देवा, सर्वस्तु प्रासड हांव तुजो मोग करता आनी तुजे पसत म्हज्या पेल्याचोय हांव मोग करता. कित्याक तूं व्हरतो अपरिमीत आनी सर बरो आनी सर मोग तुका फावो. ह्या मोगान जेवंक आनी मरोंक हांव खुशी व्हरता. आमेन. दुखीचें विधान. म्हज्या देवा, सगळ्या म्हज्या काळजान सर म्हज्या पथकांची हांव दूख धरता आनी ती कांटाळटा. कित्याक तांचे वरवीं तुजी नितीची शिक्षा म्हाका फोव जाली. पूण चड करून तुका भोव बऱ्या आनी सर वस्तू प्रासड मोग फोव जाल्ल्या देवाक हांवें मान केलो. देखून तुज्या कृपेच्या आदारान आनी मुखार पाता करिना म्हूण आनी पथकाचे सवयो चुकयतलो म्हूण ते निशेव करता. आमेन. सुम्याच्या बडयान मरी एक बरी कबार हाडले आनी पवित्रात्मे वरवीं ती गर्भे सुमली. नमान मरी कुटुंब बरले. सुमी तुजे संगाता स्त्रियां भितरतून सदैव आनी सदैवींक फॉल तुजे कुशीचे जेजो. भगवती मरिये देवाची माय, हांव पापाक ते विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे वेळी. आमेन. आपले सुम्याची साकर तुज्या सत्प्रमाणे म्हजे तेज हांव. नमान मरी कुटुंब बरले. सुमी तुजे संगाता स्त्रियां भितरतून सदैव आनी सदैवींक फॉल तुजे कुशीचे जेजो. भगवती मरिये देवाची माय, हांव पापाक ते विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे वेळी. आमेन. आनी दवसो पूत मनीस जालो. आमचे बुद्धीची येलो. नमान मरी कुटुंब बरले. सुमी तुजे संगाता स्त्रियां भितरतून सदैव आनी सदैवींक फॉल तुजे कुशीचे जेजो. भगवती मरिये देवाची माय, हांव पापाक ते विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे वेळी. आमेन. भगवंती देवाची माय, मापसोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसाण्याक आमी फौजोंचे खातीर प्रार्थुया येसुम्या बडव्यान बरी कबार दिले वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशा फोन घेतले आमी सण जाल्या. ताच्या कश्ट आनी कुर्सा वरवीं जिवनपणाच्या आनंदाक आमी भोवशी तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी आमी मागतांव. त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या मारिफात. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशा आदी तशा आता आनी सदां सर्वदा. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशा आदी तशा आता आनी सदां सर्वदा. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशा आदी तशा आता आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवा गल्ल्या बडया म्हज्या रखण्या सर्गीचे दयेन म्हाका दिलाय. म्हज्या तोबेन म्हजे मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ चलय. आमेन. अवकार मरिया आशीर्वाद देवांका. बगेन बगेन पुरस्ची करवेन देवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन.